रमजान आसूं वा हेर कितें, थियेची लालाकी बसती उडयतलेच अशें म्हत्वाचें विधान थियेचो आमदार तशेंच मंत्री निळकंठ हळर्णकारान केलें. हो विशय 2010 सावन प्रलंबीत आशिल्ल्याचें मंत्री निळकंठाचें म्हणणें. लालाकी बस्तींतली बेकायदेशीर घरां मातये बरवण करतले म्हूण 25 बांदकामांक नोटीसी धाडल्यात. ते प्रमाण ही कारवाय जातली. रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही भाजपाची बी टीम न्हय तर ते भाजपाचे अलायन्स पार्टनर. तांच्या क्रांतीचो फायदो गोंयच्या लोकांक न्हय तर भाजपाक जालो. हालींच गोंयांत घडिल्ल्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर मनोज परब कित्याक उलयना म्हूण आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान प्रस्न केला. गोंयांत एकला चलोची भुमिका घेवन भाजपाची बी टीम कोण हें आम आदमी पार्टीन दाखोवन दिलां अशें विधान रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान केल्लें. ताका आतां आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान जाप दिल्या. पालेकार म्हणटा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी भाजपाची बी टीम न्हय तर ते खंय भाजपाचे अलायन्स पार्टनर. तांच्या क्रांतीचो फायदो गोंयच्या लोकांक न्हय तर भाजपाक जालो. राज्यांतल्यो सगळ्यो प्राथमीक शाळा इंग्लीश माध्यमांतल्यान सुरू करच्यो अशी मागणी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केल्या. पालक इंग्लीश भाशेक प्राधान्य दितात. ताका लागून सरकारी प्राथमीक शाळेंचेर परिणाम जाता. हे सगळें अशेंच चालू उरलें जाल्यार भविष्यांत भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरू केल्ल्यो शाळा बंद जातल्यो म्हणून मायकल सांगता. राज्यात नवीन शिक्षणीक धोरणाक सकारात्मक प्रतिसाद आणि विरोध जायत असलो तरी नवे शिक्षणीक वर्स एप्रिलात सुरू करपाच्या निर्णयाचेर सरकार ठाम आसा. आता नवे शिक्षणीक वर्स 1 एप्रिला बदला 7 एप्रिल जावन सुरू जातलें अशी म्हायती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. विद्यार्थ्यांच्यो निमणी परीक्षा 28 मार्चाक सोंपतात. 7 एप्रिल सावन नव्या शिक्षणीक वर्साचो श्री गणेशा जावपाचो आशिल्ल्याचे विद्यार्थ्यांक विसव घेवपा खातीर 9 दीस मेळटात. आंदोलन करप्या आड नोंद केल्ल्या गुन्यांवा वयल्यान काडून उडयल्ल्या सेजाच्या कामगारांनी बुधवारा दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर धडक दिली. तिगां आड नोंद केल्लो गुन्यांव खोटो आसा असो दावो कामगारांनी केला. मिनाची येरादारी वयल्यान फाटल्या जानेवारी म्हयन्यांत केल्ल्या आंदोलना वेळार वायट भाशा वापरिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान आंदोलन करप्या मदल्या 3 जाणां आड पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. गोंयांत चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा.
दोगा दुबावीत चोरांनी टेंबिराय वाठारांतल्या बस स्टॉपार उबी राविल्ल्या 57 वर्सां पिरायेच्या बायलेचे सुमार 1,10,000चे मंगळसूत्र फारायले. उपरांत मायणा कुट्टरी पुलीस स्टेशनात चोरये आड कागाळ नोंद केली. पुलिसाचो तपास सुरू आसा. न्यायालयीन नोटीस दिवपाक गेल्ले कडेन मायणा कुट्टरी पुलीस स्टेशनाच्या पुलीस उपनिरीक्षक वेरोनिका कुतिनो हांकां आडोवन सेवेत आडखळ हाडिल्ल्या प्रकरणात दुबावीत तन्मय तालक हाचे आड फातोडे पुलिशेंत गुन्यांव नोंद केला. विधानसभा कामकाज सल्लोगार समितीची बुधवारा बसका जाली. ह्या बसकेत विधानसभेच्या कामकाजाचो एजेंडा निश्चित केलो. बिलां 48 वरां पयलीं दिवपाची विरोधकांनी मागणी सभापतीन मान्य केली. विधानसभा कितले दीस घेवची हे मंत्रिमंडळ बसकेत थारता. विधानसभेच्या कामकाज सल्लोगार समितीच्या बसकेत फकत कामकाजा विशीं चर्चा जाता अशें सभापती रमेश तवडकार सांगता. विधानसभेचे कामकाज कशे तरेन चलपाक जाय ही आपली जापसालदारकी आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. कर्नाटकाच्या अबकारी खात्यान बेळगावच्या खडे बाजार पुलीस स्टेशना लागसार धाड घालून 670 लिटराचो 7.30 लाखांचो सोरो जप्त केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बेकायदेशीर रितीन व्हरपी गाडी वाटेर पुलिशेन आडायली आनी सोरो जप्त केलो. तेच प्रमाण गाडी बी ताब्यात घेतली. गोयचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर म्हळ्यारूच दयानंद बांदोडकर हांची बुधवारा 114वी जयंती मनयली. जयंती निमतान गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत मुख्यमंत्री, मंत्री तशेंच आमदारां सयत हेर लोकांनी भाऊसाहेब बांदोडकराक आर्गां ओंपली.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान केल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचेर कारवाय कित्याक केली ना असो प्रस्न सत्र न्यायालयान भ्रष्टाचार विरोधी फाट्याचो SP आनी पुलीस निरीक्षकाक विचारला. हे विशीं सत्र न्यायालयान दोगांकूय नोटीसी काडल्या. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी एप्रिलाचे 19 तारखेर जातली. काशीनाथ शेटये सयत 7 जाणांनी ह्या प्रकरणात ACB कडेन कागाळ केल्ली. उपरांत तांणी सत्र न्यायालयातय दाद मागिल्ली. शेळ मेळावली जाल्यार IIT विरोधी आंदोलन प्रकरणात रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परब आनी हेरांचेर घाल्ल्यो केशी उच्च न्यायालयान रद्द करपाचो आदेश दिला. आपल्या वेली आनी रोहन कळंगुटकारावेली केस रद्द जाल्ल्यान मनोजान खोस उक्तायल्या. शेळ मेळावली IIT Act 2021 आंदोलन जाल्ले. त्या उपरांत वाळपय पुलीस स्टेशना भायर निदर्शनां जाल्लीं. ह्या प्रकरणात वाळपय पुलिशेन रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परब आनी हेर 23 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केल्लो. उत्तर गोंयांत उदकाची मोठ्या प्रमाणात पुरवण करपी तिळारी आनी आमठाणे धरणाची पातळी फाटल्या 3 वर्सां परस अंदू सामकी उणी आसा. अंजुणे धरणाचें उदक जितलें आसता तितलेंच अंदूय आसा. दक्षिणेची लायफलायन आशिल्ले साळावलीचें उदकूय वर्सा प्रमाण आसता तितलेंच आसा. साळावली, आमठाणे, चापोली, अंजुणे, पंचवाडी आनी गावणे तशेंच महाराष्ट्रांतले तिळारी धरणाचेर गोंयची उदकाची वेवस्था निंबून आसा. सद्याक हे धरणांचे उदकाचे पातळीची फाटले 3 वर्सांचे पातळी कडेन तुलना करीत जाल्यार तिळारी आनी आमठाणेचे उदकाची पातळी उणी जाल्या. गोंयांत अंधश्रद्धा निर्मूलन विरोधी कायदो लागू करचो अशी मागणी अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळींतले कार्यकर्ते रमेश गांवस हांणी केल्या. गोंयांत प्रतिश्ठीत अंधश्रद्धा चलता. हे फाटभुंयेर हेर राज्यांनी जसो अंधश्रद्धेच्या कर्तृत्वांचेर आळाबंद हाडपाक कायदो केला तसोच कायदो गोंयांतूय जावचो अशी मागणी तांणी केल्या. आतिशी आसूं वा अंजली आपल्याक जाय तें उलोवन वतली, पूण गोंयांत आमी काँग्रेसीच्या खांद्याक खांदो लावन काम करतले. गोंयांत युनायटेड ओपोजिशनाची आघाडी कायम उरतली अशें बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगश सांगता.
काँग्रेसीचेर आरोप करीत गोंयांत आमी स्वतंत्र वेंचणुको लडोवपाची घोशणा आपाची केंद्रीय फुडारी आतिशी मार्लेनान केल्ली. हे फाटभुंयेर वेंझी उलयतालो. मडगांवां खाजगी बसींक लागून पोरण्या मार्केटा लागसार येरादारीची बरीच कोयणी जाता. मुळांत हो बस स्टॉप नसून हांगा खाजगी बसी प्रवाशांक घेवपाक रावतात असो आरोप नगरसेवक विटोरियो ट्रावासो हांणी केला. हे थांबोवपा खातीर नो स्टॉप झोन असो लायिल्लो तक्तो लेगीत गायब केल्ल्याचे विटोरियो सांगता. देखून आतां ह्या रस्त्यार जावपी येरादारीची कोयणी उणी करपा खातीर पुलीस तैनात करपाची मागणी नगरसेवक विटोरियो हांणी केल्या. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे गोंयांतले एक आदले ज्येष्ठ फुडारी प्रोफेसर दत्ता भिकाजी नायक बुधवारा दनपारां सुमार 2 वरांचेर पर्वरे त्यांच्या घरांत संवसाराक अंतरले. तांणी जनशिक्षण संस्थानाचे संचालक म्हणून 12 वर्सां काम केलां. पणजेच्या धेंपो महाविद्यालयांत ते 23 वर्सां प्राध्यापक आशिल्ले. वसंत हो तांचो कविता झेलो. ल्हानपणा सावन तांकां शिक्षणाची आवड आशिल्ल्यान स्वताच्या कर्तृत्वाचेर स्कॉलरशीप मेळोवन तांणी उच्च शिक्षण घेतलें. एका काळार ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे 3 वर्सां उपाध्यक्ष आशिल्ले. बुधवारा दिल्ली पुलिसांनी धाड घालून बेकायदेशीर रितीन रावपी 24 बांगलादेशच्या रहिवाशांक अटक केल्या. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या 24 जाणांकडेन कसलेच कायदेशीर परवाने नाशिल्ले. हे 24 जाण कायदेशीर परवाने शिवाय रावताले. मोहिमे वेळार दिल्ली पुलिसांनी तांकां अटक करून तांचे कडल्यान सगळे परवाने जप्त केले. पुलीस फुडलो तपास करतात. नव्या बांदिल्ल्या एसटीपीडीए मार्केटाचे अजून उक्तावण जावना. मात ह्या मार्केटाची अवतिकाय जाल्ली आसा. रेपा सकयल आशिल्ल्या गटरांत थर्मोकॉल भरिल्ले आसा. तशेंच ह्या गटरांतल्या घाणयारें उदक मुखेल रस्त्यार व्हांवता. ह्या रस्त्या वयल्यान यो वच करप्यांक नाकार हात धरून वचचें पडटा. संबंदीत अधिकाऱ्यांनी ह्या गजालीचेर पुराय दुर्लक्ष केल्लें आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देखून बेगोबेग गटरां दुरुस्त करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पणजेत फाटल्या म्हयन्यात टॅक्सी पार्किंगेचेर बंदी घातल्यान टॅक्सी चालकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. हाका लागून तांच्या धंद्याचेर परिणाम जाला.
टॅक्सी चालकांक येवपी अडचणींचो सुटावो करपा खातीर बुधवारा ऑल गोवा टॅक्सी ड्रायव्हर्स युनियनान उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक निवेदन सादर केलें. येरादारी संचालकान कदंबा कामगार संघटनेच्या मागण्यांक प्रशासकीय मान्यताय दिल्ल्याची माहिती आयटेकाचे फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेकान दिली. कामगारांचो 12% PF, 5 वर्सां परस मायज काम केल्या कामगारांक कायमस्वरुपी दर्जो आनी 34 म्हयने प्रलंबीत आशिल्ल्या एरियसाच्या मागण्यांचो हातूंत आस्पाव आसा. आयटक फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेका आनी कदंबा कामगार संघटनेच्या अध्यक्षान येरादारी संचालकाची भेट घेतल्या उपरांत ते उलयताले. फाटल्या दिसांनी कॅश फॉर जॉबाची जायती प्रकरणां उक्ताडार आयिल्ली. जायत्या जाणांक अटकूय बी केल्ली. म्यानमाराच्या जॉब स्कॅम प्रकरणात एक तरणाटो गोंयकार बळी पडपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण त्या स्कॅमरांनी ह्या तरणाट्याक USच्या कांय जाणांक फ्रॉड मेसेजीस धाडपाक फोर्सार केल्लो. पूण गोंय पुलिसांक हे विशीं कळटाच तांणी ह्या गोंयच्या तरणाट्याक त्रासांत पडपा पासून वाटयलो. म्हापशा नगरपालिकेन फाटल्या 4 वर्सांचो म्हळ्यार 2021 सावन आशिल्ल्या नितळसाण शुल्क वांगडाच एकठांय करपाक सुरवात केल्या. हाका लागून वेपारी तशेंच लोकांचेर अर्थीक भार पडटलो अशें म्हापशा वेपारी संघटनेचें म्हणणें. आमी नितळसाण शुल्क दिवपाक तयार आसात, मात हें शुल्क चालू अर्थीक वर्सा सावन लागू करचें अशें म्हापशा वेपारी संघटनेचो सचीव सिद्धेश राऊत हांणी सांगलें. बुधवारा म्हापशा वेपारी संघटनेन हे विशीं म्हापशा नगरपालिकेक निवेदन पत्र सादर केलें. मडगांवच्या वेस्टर्न बायपास रस्त्याचेर कोयराच्यो राशी साचल्यात. दिसान दीस वाडत आशिल्ल्या ह्या कोयराच्या समस्येचेर कोणूच कारवाय करिनात म्हूण थळाव्या जॉर्ज पारेटोचो आरोप. ह्या रस्त्यावयल्यान यो वच करप्यांक ह्या कोयराक लागून त्रास सोंसचे पडटा. भौशीक बांदकाम खात्यान हातूंत लक्ष घालून ह्या कोयराच्या समस्येचेर कितेंय तरी उपाय काडचो म्हूण थळाव्या जॉर्ज पारेटोची मागणी. दिल्लीत वाडट्या गरमेक लागून स्वायन फ्लूच्या केसींनी बरीच वाड जाल्या. स्वायन फ्लूचो जायत्या दिल्लीच्या रहिवाशांक त्रास जाला. वाडट्या केसींच्या फाटभुंयेर दिल्ली सरकार आता भलायकी मार्गदर्शक तत्वां जारी करतले.
दिल्लीतल्या हॉस्पिटलांनी चडशा जाणांक जोर खोकली आनी श्वास घेवपाच्या त्रासांक लागून भरती केल्ल्याचें कळटा. वाडट्या स्वायन फ्लूच्या केसीच्या फाटभुंयेर दर एकल्यान आपल्या भलायकेची जतनाय घेवपाचें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात.